बाई तुका एक गोष्ट असाई पहिले आबा आणि एक काणी सांगून असली ती एक काणी बारी बरी जाऊन असली रे तू गोष्टच आहे. ती गे होती आवय आमची ताळ्यात हा वय 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 ती कळली गाणी गोत्ता गे ते सांगल्यार तांची आवय मरता हा 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 तांचो बापूय दुसऱ्या पण खासदार जाता. हा खासदार जाताना गे तो कामा गेल्लो हं. पाटी येताना ताणे संख्याच्या वयल्या नेवचे हा ही भुरगीं नांगे त्या जाणा भुरगीं हा ती भुरगीं सकयल रावून बापायक पळोवन सांगतात हा आवय आमची तळाता सावळे मावशेन केलो गात मोऱ्यान. हा ते काला गोत्तागे तांकां तांची मावशी कश्टीत आली. हा तसं तशें ती भुरगीं तशें सांगताली. हा देखून तांच्याकडे बापूय विचारता एक गोटी हा तुम्ही किती आबुता तशें सांगचे गे म्हणून. हा त्या दाडा बापायक येमरा गोत्तू नातले अंका मावशी कश्टीत असं म्हणून ताणे सांगल्या सकाळी उठून येचे न्ही गे कामाक. वय तशें मागीर त्या दाडा भुरगीं सांगले बापूय ऐकात हें बोर ऐकातना मागीर सांगता तो जायत आनी हांव तुमकां बरें करून पळयता तुमी थंय रावन सांगा नाकात सक्कडांक कळटा न्ही गे म्हणून. हा तशें मागीर ना गे त्या भुरग्यांक ही पुरा गजाल बापायक ही पुरा गजाल कळल्या उपरांत भुरगीं एकामेका सांगतात आनी आमकां आमचो पप्पा बरें करून पळयता सांगून. हा तशें भुरग्यांक बारी खुशी जाता. ताच्या उपरांत भुरगीं बरें मोगान आसतात. मागीर वो गुटू ना गे तांच्या मावशेक कळटा आनी बापाय कडेन सांगलां सांगून. देखून मावशी विचारता तुमी काले सांगलां पप्पा कडेन म्हणून. ही भुरगीं कांय सांगूना सांगतात. मागीर ही परतून पप्पा कडेन विचारतात तांच्या तुवें मावशे कडेन सांगलां गे म्हूण. ताका ती पप्पा सांगता हांवें सांगू ना पुता हांवें कांय सांगून हांव कित्याक सांगता तुमी म्हजी भुरगीं न्ही गे. वय ती आमकां विचारता आमकां जोर करता म्हूण. एक दीस तांचो बापूय घरात रावता पळोवंक त्या दीस मावशी बरें करून आमकां पळयता. त्या दाडा चलवतात कोण भुरगीं तर न्ही गे ताका सांगचें आमी एकामेका कोणाची खबर उलयना जो बापूय जाल्यार कितें बापूय तसोच आवय तशीच मावशी तशीच. हो ती काणी तशी गे तशीच ती खाणी ताका सांगचें आवय आमची ताळाता सावळी म्हणून. कळलें न्ही तुका आतां. आवय मेल्या उपरांत भुरग्यांनी त्या आवयच्या संगात वसाजे नाजाल्यार जावचें इतल्यांत. फाल्यां आलमासो दीस न्ही तुवें मीस दिलाय मी न्ही. मीस आतां दिजे पप्पा की दिजे मम्मी की दिजे आनी उरली आलमाय आसा न्ही आलमा सांगता ती आमच्या आबू माय पुरा मेल्या न्ही सक्कड आलमांत ताणी आलमांत वय तांणी आलमांत तांकां मीस दिवंक आसा. मागीर एक तांकां मीस दिल्या तांच्या हाताक कशें वरनेचे ती मिसां इगर्जेनी दिवची तांच्या हातार दिवंक आसा न्ही. तशें न्ही गे तशें जाल्यार रडना. आतां तांकां मीस दिवया कित्याक सांगता तांणी आमकां पळयलां न्ही पोसलां न्ही. मीस दिवन बरं तांकां एक तांचो दीस एक संभ्रमाण करया. ती आमकां बरें मागून धाडटाली. मम्मी सरतना म्हाका कितली प्रायज जावन आसा तुका गोत्ता जाय. मम्मी सरतना म्हाका 5 वर्सां जावन सांगतात हांव तूं ल्हान तुका कांय जाल्यार त्या दाडा 2 वर्सां जावन आसतीत. हांव म्हाका येताली बालवाडी गोत्ता न्ही तुका आशू टिचर आसली आमची. मागीर ताच्या उपरांत हांव वंदनेंत बसताली. वंदनेंत बसून ना गे हांवें सिमिस्त्रेक पळोवचें मम्मीच्या पोंडाक म्हाका कळ्ळें म्हूण गोत्तू ना न्ही गे. मागीर खात्तू टिचरीन म्हाका ना गे तिच्या सांगाता इशीक आपोवन हाडचें हांव तिशीक पळयता सांगून. मागीर दुसऱ्या जाग्यार बसोवचें. मागीर हांवें धांवचें मम्मीचो पोंड दिसता सांगून. मागीर म्हाका गोत्तू नासलें मेल्या उपरांत येनात सांगून हांव चिंताली मम्मी काय परवां येता कोण ना फाल्यां येता कोण ना तशें बरें चिंताली. तशें म्हाका कांय गोत्तू नासलें. मागीर मागीर हांव इल्लें व्हड पुरो जाली न्ही. व्हड जाल्या उपरांत मागीर म्हाका कळ्ळें आमची मम्मी आनी येना सांगून. तशें म्हाका कळ्ळें मेल्या उपरांत येनात म्हूण सांगून. ताच्या उपरांत मस्त आमचे आब आनी बरो मेल्यात न्ही गे. तुका गोत्ता गे आमी सांगताले आबाक आनी अंगडी आजा पिंपी आजा तेत गोत्ता गे. तेत आमच्या आब आनी बरो. तुका मम्मीक पळयलो उडास आसाय तुका ल्हान आसली न्ही तूं. म्हाका उडास येना तुका उडास आसाय. म्हाका इल्लोसो उडास आसा काल गोत्ताय तुका हांवें एक पटी ल्हान भुरगें आसतना तुंबा लोटून गेल्लें त्या दाडा ती सांगताली थंय पाल्लो आसलो आमचो गोत्ता गे तुका. थंय तूं मांडल्यान उदक येतालें
ते तू वयर म्हज्या मुखार रावन आलें हांवें बडकन तुका लोटून आयलें उदका पडलें मागीर ती आयडेंटी आनी बरो आसली न्ही जसीन आंटी ती आमकां बरें करून पळयताली आमी तिच्या वांगडा बरो गुंताले हां ताणी बरो मागीर पिव सांगला न्हू बरो वयर काडलें आबान आनी येवन मागीर हें जालें त्या दाडा म्हाका मम्मीन सांगलें गोत्ता तुका हांव शिकयता रीग मायच्या भितर रिगोनूच रावतालें हांव तशें जालें न्ही मम्मी सोडून गेली मायच्या हातांत तशें जालें पळय इल्लो इल्लो उडास आसा सोबीत आमची मम्मी केंस पुरो लंबू सोबीत करून पांती घालची उलोवचें पुरो लो इल्ली तुज्या पर्यंत दिसताली म्हाका पळयतना तशी तण जाता आनी गोत्तू नाका आली समा गोत्तू ना न्ही आमी ल्हान आली न्ही आतां पळया सांगल्यार मेळना न्ही पळोवंक फाल्यां आलमासो दीस न्ही गे पंडाक कांय फुलां घालचें ना गे म्हाका पांय दूख म्हाका वचूंक दी तांकां फुलां घाली जें म्हूण ना कित्याक सांगल्यार थंय घालतात न्ही आतां मिसां दिता न्ही गे केन्ना तूं पावता पंडाक फुलां घालची मागचें कोण जाल्यार घालता गो